हाडूंक जाय काय आहे फोकस बंटीकडे गेलो अरे भितर आली सर चौका चौकाच काय ना ते नळ आहे ना हीट साईडचे कोऱ्यामध्ये अच्छा खऱ्या आठ बारा ते तिकीट काढायचं पहिले वहिले काढायचं तर डायरेक्ट नळ्या काढून हाय करच्या पडटले घालूंक माहिती ना मरे काय नाही मॅडम माणूस भितर असताना काय त्याच्या आज काय ठरवून चुलतेची घेऊया मग होय होय माहेराची
असं कोलवा हांगासर आतां घराक उजो पेटला तेजी अपडेट कितें? आमकां 6 जावन 7 मिनटांनी आमकां कॉल येयले की कोलवाळे घराक उजो पेटला मातसो. आमी इमिजिएटली बीत मायक्रू आनी आमी गाडी घेवन भायर सरले. हांगा येवन पळयता जाल्यार तेंच्या लोकांनी मातसो पालयल्लो आनी उजोय आसलो. आमी आमची होजरी सोडून उदक हें करून आमी सगळें तेंचे हें केलें. पयले तेंचे रूफ बी सगळो पेटलेलो आसलो तो आमी पालयलो आनी आमी कंट्रोलान घेतलो. सर उज्याची अपडेट हे म्हणजे कहो कितें कॉज ऑफ फायर लायक? तो कोण तरी म्हणटा ते वेल्डिंग मारताले कितें शॉर्ट सर्कीट जालें अशें म्हणटा ते. एप्रोक्स लॉस्ट कितें आसा ते सर? ते 6 to 7 lakhs म्हणटा लॉस. कितें आसतलें भितर? तेची लॅपटॉप, टीव्ही, आलमारी आनी तेंचे ते एंटीक पीस आसले पळय आनी तेंचे पयशे आसले, भांगारूय आसा म्हणून सांगता ते. सो अप्रोक्सिमेट 7 lakhs. हय 7 lakhs म्हणटा ते. कोणाक ह्युमन अशी इंजरीज कितें? ना इंजरी कोणाक काय जावंक ना. पण मेजर लॉस आसा कितें? मेजर लॉस रूफ रूम पेटला. रूफ ते आसले ते आमी सगळं हे करून हे केला म्हणल्यार उदक मारून सगळें सर सद्या कंट्रोलान आहा फायर? कंट्रोलान. येस सर. नाव घ्या तेजें कोण तो? माझे नाव शाहिद खान, लिडिंग फायर फायटर. परेश मांद्रेकर, नर्से, अमोल सातर्डेकर आनी आपतकालचो हे मनीस आसा तेणें बरें हांगा काम केलां. आपत्र मित्र तेणेंय बरें काम केलां. येस. दिप्तेश. एरन आतां घराक उजो पेटलो तेन्ना तूं हांगासर आसले घटनास्थळी तुवें बरो हेल्प केलो मातशें सांग. एक्चुली हांव ड्युटेरसून येतालो घरा कडेन सो हांवें उजो पयलो सो हांवें डायरेक्टली फायर डिपार्टमेंटाक आनी इमर्जन्सी हेल्पलायनाक कॉल केलें डायरेक्ट आनी खूब उजो पेट्टालो तेन्ना हांवूय गेलो चॅक करपाक फर्स्ट इफ सिलिंडर बा कित्याक बट घुसोंक मेळनासलें उज्यान भितर. सो तेन्ना लोकल चालले भुरगे बा तेणीन खूब हेल्प केलो, सपोर्ट केलो उजो पालोवपाक बा. त्या म्हणसर मागीर फायराची गाडी येयली आमची आनी तेणीनूय आमी जॉयंट ऑपरेशन काय केलें पालोवपाक वचून. जेन्ना तूं भितर पावलो वॉट यू सॉ इनसायड फर्स्ट लायक? एक्चुली फूल डिस्ट्रॉय कशें जाल्लें, कांय तुरोंक नासलें. डॉक्युमेंट्स वॅलीड डॉक्युमेंट्स बा ते उलपान गेल्ले. पयशे कबडाक बस सामको उजो पेटलेलो, कांय तुरोंक नासलें. बरें केलें उजवाड हाडून. लायट नासली भितर कोणाक लोकांक सपोर्ट अशी दी. आवय मायचो बाकीचे थोडे साईडला मारे मासे बाकी थोडे मारून दे उदक मारून दे पहिले कट्टा बाय साडी खाली आलो मग जोडा
गाडीचे पोहणा मारा गाडीचे पोहणा मारली क्लिअर झाली ह्या गरम आहात या उदित मानले ते पळय दादी त्या उघड उघडे पेपर पण आलं पळय थोडे कपडे आहेत ते आता कपडे का ते इथून कपडे हा चला एक काम करती ती बे ऑलवेज दे Yes, sir. असं आता घराक जो उजो लागला कोलवाळे हांगासर तेचेर घराकडे ओल्ड जाता आणि तो आसलो चडशे ओल्ड लाकडाचे वगैरे हें आसलें खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जालो आनी एका रुमाक म्हणजे जो कंजेस्टर आहा त्या रुमाक लागलो म्हाका दिसता तो रूम आसलो तो तेजो सारको इम्पॉर्टंट म्हणजे डॉक्युमेंट्स भांगर किंवा बाकीचे वेल्युएबल वस्तू लॅपटॉप बीन हे सगळे वस्तू आसल्यो आनी इन्सिडेंटली ताका जवळ जवळ संक सुमार लागलो आनी 15 मिनटांनी बाय द टायम शेजारी आसल्या कारणान रोखडें लोकांनी पाणी बिणी बरें मारलें बाय द टायम आमी फायर सर्विसीक फोन केलो ते इमिजिएटली येयले आनी फायर अंडर कंट्रोल एक रूम आनी बाकीचे ते थोडे सरावंडींग हे आहा पळय सो अराउंड ना ते आजून एसेस करूंक ना ते पूण कितें डॉक्युमेंट्स आनी भांगर बीन भांगर बीन आसतलें ते भायर मेन घरकान्न आहा पळय ती भायर आहा तो घरा आहा ते अंडर घरा आहा शॉर्ट सर्कीट थोडे जालें कितें वस्तू ना जाल्यार कमी हें जालें पळय जे तिकाच करतले सो तो फाल्यां एसेस तो फाल्यां सांगून करतले दिसलें कितले जाण रावताले सर घरात कितले जाण रावताले ते आवय बापूय आनी चड आनी चेडूं दोग जाण कोणाची आनी जेन्ना उजो injury लागलो बी? तेन्ना इंजरी ना तेन्ना एकटोच आसलो एकलो थांबलो तो दारान जाला ना शॉर्ट सर्कीट जालें चड येस म्हणजे मेजर लॉस आसा म्हणटा तुमी मेजर लॉस आसा तो जो रूम आहा तो तेंचो सगळे डॉक्युमेंट्स भांगर जो तेंचे वेल्युएबल वस्तू ज्यो आहा त्या रुमान हे प्रॅक्टिकली बेकरी आसली आनी तेंचो एकूच रूम तेंचे स्ट्रॉंग रूम दवरलेलो म्हणजे रावप टी व्ही लॅपटॉप भांगर ज्यो वस्तू त्या रुमान आसा तेकाच दवरलेलो अरे येस येस अमोल अमोल
ही टेबल ओके बरोबर हय तुम्ही एक काम करता खांब्यातून डिस्कनेक्ट करणे चालू करलाय मातशी माझी हांगा उदक ट्रेन पडतो म्हाका साधारण आणि खाटी खाटा भाई आता घराचो उदक पडला कोलवा तुमी भेटी येयल्या मातशें सो भायर आसलो कळना फुडें रोखडोच येयलो सो आयज झेवियर डिसोजा आमच्या परिवाराचें आदलें घर तांचें कितें रिनोवेशन काम चलतालें आनी सगळें सामान काम चलता ह्या निमतान सगळें सामान काडून तेंच्यांनी एका रुमान दवरलेलें अचानक कारण म्हाकाय खबर ना फायर ब्रिगेड येयल्ले आहा बाकीचे तेंचे फायंड आवट करतले उजो लागलेलो आहा वायट घडणूक जाल्ली आहा तेंच्या परिवाराचे सांगले ते प्रमाणे ते आतां उलयताले झेवियर बाब परिवाराचें सगळें काम चलता म्हणून सामान जे भितर दवरलेलें तें सगळें जळोन नाशाडी जाल्ली आहा म्हणजे भुरग्याचो लॅपटॉप आसतलो कॅमेरा आसतलो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी गोल्ड आसतले डॉक्युमेंट आसतले अशें म्हाका दिसता कांय न्हू म्हटल्यार तो सांगूंक शकना पण म्हाका दिसता गोल्ड आनी बाकीच्यो गोश्टी म्हटल्या उपरांत एक 6-7 लाखाचें तरी लुकसाण जाल्लें आहा म्हणजे पयले जाल्यार सगळें व्हरून अख्खो काबार जाल्लो आहा तरी आसतना गांवच्या लोकांनी आनी फायर ब्रिगेड हांच्यांनी थोडीशी मालमत्ता वाचयल्ली आहा म्हजी मागणी आहा सरकारा कडेन की ताजी तशी आर्थीक परिस्थिती व्हडली आहा अशी ना तांची पिराय जाल्ली आहा भुरगीं काम करता जोडून खाता सो तांकां नुकसान भरपाई गोवोरमेंटान बेगींतले बेगीन मेळोवन दिवची आनी बऱ्या पैकी दिवची अशी म्हजी एक सरकारा कडेन मागणी आहा ऑन ह्युमॅनिटरी ग्रावंड कारण असल्यो जेन्ना घडणुको घडटा म्हज्या हिशोबान ह्यो शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून आसतलें शॉर्ट सर्किटूय म्हटलें जाल्यार ही सरकाराची चूक म्हणून येता हे वटेन कारण इलेक्ट्रिसिटीचो फॉल्ट जालो कितें तरी आनी घडला सो सरकारान जाता तितले बेगीन तांकां आर्थीक मदत मेळोवन दिवची अशी म्हजी गोवोरमेंटा कडेन मागणी आहा बरें सर लागले रे नाव सांगा नाव कितें तुमचें आता उजो लागलो तेजेर मातशें काम चलता तर हांव भायर वतालो ती बायल आनी चोड म्हापशाय गेली देनपारां 2 आतां सुमार 16 सुमार पेट्रोल म्हाका सिटीत ना तावटीन हांव चडसो वचत ना हांव रुमान आसता हांगा वचून उजो पळय हे हितून पळोवंक गेल्यार सगळो आग लागलेली कांयच करूंक जालें ना म्हाजे कडेन मागीर ते भुरगे आमचे सगळे शेजारी बी येवन उदक मारून खूब अंडर कंट्रोल करून मागीर फायर ब्रिगेडीन सारको पावलो कितें कितें जळां आसतलें तुजें चडशे जवळ चेडो जाणार बायल जाणां आसतलीं अंदाज म्हाजे डॉक्युमेंट गेले सगळे म्हाजे काबट आहा सगळें धरतालो हांगा तितलें म्हाजे दिसर पासपोर्ट म्हाका दिसता गेली जाल्यार कोण ना म्हणजे वेल्युबल किमती सामान सगळें त्या हितून आसलें हय
सगळे सूट कपडे आणि कितें दुसरे आनी आसता आणि पैसे भांगर बी अशें कितें पयशे आसता अंदाज कितके असतले भायले कडेन आसता लॉस आसना अंदाज कितले असतले लॉस टीव्ही मागीर ते कमी वता भांगर बीन आसलें तितून लॅपटॉप ओके आणि ते एक ने कॅमेरा हाडलो आतां भयणीन ते ते गेले ओके ये कालूच हाडला ने तुम्ही टीव्ही हाडल्या 3 महिने सांगना ते मागीर उरले रे आता कोलवाई घराक हांगसर एक उजो पेटला ताचेर सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक सरपंच आतां म्हाका आतां बरें दिसना कित्याक आयज कोणाचें आमचें एक फ्रेंडाचें घर उलपालेलें आहा शॉर्ट सर्कीट जावन संक सुमार कितें आनी तेजें सगळे घरांतलें सामान जें आहा तें सगळें उलपालेलें आहा आनी कारण आतां पळोवपाक गेल्यार घरान कांयच उरलेलें ना तेंचे पासपोर्ट जावं गोल्ड आनी कितें आसलें तेंचे ते भांगर बीन कितें लॅपटॉप परत पेपर वर्क कितें आसलें तें सगळें जळलेलें आहा आनी उजो असो पेटलो की ते पालोवपाक सुद्दां टायम लागलो पूण आतां तेच्या घरान पळोवपाक गेल्यार कांयच ना काळोखांत आनी सद्या खूब दूख दिसता की अशें जावंक होना सगळ्यांनी आपली आतां कॅर घेवची गरज आहा आतां तेंचे पेपर वर्क कितें आहा ते फायर आहा ते रिपोर्ट करतले आनी पुलिसूय येयल्लेले आहा आनी फायरूय येयल्लेले आहा आतां फुडें कितें आहा ती कितलीं जाणां घरान आसलीं घरान फक्त तो एकलोच आसलो जो तेंचो मिस्टर आसलो आमचो फ्रेंड झेवियर म्हणून तो आनी चेडो कामाक गेलो आनी चेडूं तेजे भायरसून कालूच येयल्लें दिसता कितें ती आनी तेजी माय दिसता म्हापसा गेल्ली आनी तो घरान भितून आसलो जेन्ना भायर येयलो तो हांव वर येता म्हणून दार ओपन केलें जाल्यार सगळोच उजो पेटलेलो पूण ताका खंय चान्स पडोंक ना तो उजो पालोवपाक भितून वता रेजे बाबा आतां तुमी एज अ सरपंच तुमी पावले हांगसर आमदारूय पावल्या पंचायती तर्फे तुमच्या तर्फे आमदारा तर्फे कितें मदत तांकां ना आतां हांव जस्ट आतां तेंचे कडल्यान उलयलो फाल्यां येतलो तेंचे कडेन कितें जालां एक्झॅक्टली नुकसान आनी तशेंच आमचे सेक्रेटरी कडेन उलयतलो आनी जी आमच्या पंचायती थ्रू तांकां कितें मदत जाता ती अवश्य करतलो येस न्यूज तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर